आम्ही सोगले गोंदियाचो सोगल्याचो देश आम्ही सोगलीये आम्ही सोगलीये आम्ही सोगलीये इंडियाचो सोगल्याचो देश आम्ही सोगलीये आम्ही सोगलीये आम्ही सोगलीये एका महान मनशाचे जिवीत आपल्या बरपावळीन पितारला दांतस बाबान आमी व्हडल्यान ताळयो मारुया कित्याक हो बरोच व्हडलो ग्रंथ ताणें जायतो तोकूच घेवन बरयला. वेदीर आसलेले मानेस्तानो आनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज म्हाका आल्फ्रेड रोज द किंग ऑफ मेलडी हें म्हजें पुस्तक तुमचे मुखार दवरपाक व्हड खोशी भोगता. ह्या पुस्तकान तुमकां ताच्या वेगवेगळ्या तासां वयर म्हायती मेळटली. ह्या पुस्तका विशीं तुमकां थोडक्यान म्हायती दिता. ह्या पुस्तकांत 238 पानां आसात आनी जीं 22 आवेस्वरांनी वांटल्यान. ह्या पुस्तकाचें खाशेलेपण म्हणजे तातूंत वेंचीक 55 कांतारां आसात, कांय कांतारां सोडफां सयत आसात, 409 फोटो आसात आनी ते पुरे रंगीत आसा. तातूंत एक वेगळो आवेस्वर तो सगळ्यांत पयलो आसलो ताचेर आसा. जशेपणी कांतारांची कॅसेट काडून पयलो, बोगलान फिल्मांची 8 कांतारां एका दिसा रिकॉर्ड करपान पयलो, हिंदी फिल्मांत एक इंग्लीश कोंकणी कांतार कमन सिंग रचपान, संगीत बसोवपान आनी गावपान पयलो, जे तुमकां लव इन गोवा हिंदी फिल्मांत पळोवंक मेळटा. कोंकणींत कॉमिक्स पुस्तक काडपान उजवाडपान तो पयलो आनी हेर जायते आसा. आनीक एक वेगळो आवेस्वर त्रिकोंत ह्या आल्बमाचेर आसा, जातून जर्मनीच्या सिग्रीद बायन कोंकणी संगीत आपल्या देशांत फामाद केला. राजकारबारी, इगोर्जेचे म्हणयारी, गावपी, संगीतकार, पत्रकार, तियात्रीस, बरें मागपी, सोयरी अशा साबार व्यक्तींनी सर्गेस्त आल्फ्रेड रोजाक आर्गां ओंपल्यान ती तुमकां आनीक एका आवेस्वरांत वाचूंक मेळटली. आयज तातूंतले कांय जाण आमचे मदें नात, देखून म्हाका खोंत भोगता. ह्या सगळ्यांचे हांव उपकार आठयतां. सर्गेस्त आल्फ्रेड रोज न्हयच तियात्रीस कसो, पूण एक संगीतकार, फिल्मांत वावुरपी, तशेंच बरे उद्द्यार काम करपी आसलो. ताचो स्वभाव शांत आसलो आनी ताचें खाशेलेपण म्हणजे तो केन्नाच काचाबूल जायनासलो. आवगोड प्रस्न तो कांयच करून सोडयतालो. तो केन्नाच तोसरीपां भोवमाना फाटल्यान धांवनासलो. तरी ताका जायतीच वखाणणी आनी शाबासकी फावो जाल्या, जी एका वेगळ्या आवेस्वरांत तुमकां वाचूंक मेळटली. ताका साबार नांवांनी वळखतात, पूण द किंग ऑफ मेलडी नांव ताका ठीक बसता आनी हेंच नांव हांवें ह्या पुस्तकांत दवरलां. ताची कांतारां आयज पासून सगळ्यांच्या वंटांचेर खेळटात हें तो कितलो फामाद तें दाखयता. ह्या पुस्तकाचो उद्देश म्हणजे हेर कलाकारांनी ताची देख घेवन चलून कोंकणी तियात्राची माची वयर काडची हें जावन आसा. हें पुस्तक बरोवपाक म्हाका मानेस्त तिरिस्तार रोज हांचो बरो सहकार फावो जालो, देखून तांकां म्हजे खेरीत दिनवास. थंय म्हाका सगळें मांडावळीन दवरलेलें सांपडलें, देखून हो वावर सोंपो जावंक पावलो. हें पुस्तक तुमच्या मुखार हाडूंक 5 वर्सां लागलीं. डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आनी हें पुस्तक उजवाडायलें आनी तें सवाय मोलाक दवरलां, देखून तांचो हांव उपकारी आसा. आनी शेवटी सगळीं ह्या दोबाज्याक तुमी व्हड संख्येन हाजीर जाल्यान, देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां हें पुस्तक आवडटलें म्हूण आशा दवरता. म्हापशां बेगीनूच एक रवींद्र भवन येवपाचें आसा अशी गजाल चलता. त्या भवनांत तियात्राचें हॉल आसतलें. त्या खातीर त्या हॉलाक सर्गेस्त आल्फ्रेड रोज हाचें नांव दिवन ताचो भोवमान करचो अशी हांव आयज आमच्या वेदीर आसलेल्या आर्ट एंड कल्चर हाचे मंत्री भोव मानेस्त गावडे बाब हांकां सगळ्यांचे वतीन एक नम्र विनंती करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दांतस